यूपी विधानसभेच्या वेंचणुकेन आपूण बाणावले मतदारसंघातल्यान निवडून घेवन गोय विधानसभेत आपली सुवात निश्चित करतलो असो विश्वास मिकी पाचेकोन दाखयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Political future. म्हाका थोडी गोश्ट्यो ह्या 8-9 वर्सांक त्रास जाले, फायनान्शियली त्रास जाले. इवन दो कोणाक कांय दिसना, हांवें कोणाक दूख दाखयलें ना मुगेली. हांव इतलेय त्रास जाला आसतना 3 इलेक्शन केलीं, 2 पार्टी फॉर्म केल्यो, दोनूय पार्टी फॉर्म करून हांवें एक पार्टी वेगळे कॅन्डिडेट बसयले पार्टीचे पक्षाचे. मुको कितू फायनान्स करूं जाता तितले दुसरे पक्ष नॅशनल पार्टी फंड करूं जायना तितून पासून एकले कॅन्डिडेट फंड केले. मुगे कॅपेबिलिटी हांव जाणा, मुगे फामील आनी कोण नको फकत हांव जाणा आनी देव जाणा. सो मुगे पॉलिटिकल कॅरियर कितें आहा फुडाराकू कितें करपा जावो तो हांव सद्दां एकमतीन केलो आहा. आय ऑलवेज टेक माय पीपल इन टू कॉन्फिडंट आनी आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट दॅट the next election Miki will be definitely in Goa legislature from Benavli constituency. Again I'm telling you, from Benavli constituency, advance, okay? And I will put another candidate all over other constituencies.